जावन अर्गा बलिदान भेटोवंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक हांव मोगाचो येवकार मागता. दीस हो आयचो समयान केलो संतोष उल्हास आमी पावया. आमच्या जिवनांत ओ बागी दीस भोव अपूर्व दीस जावन आसा, कित्याक जेजू क्रिस्त आपल्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं आमकां पथकांतले सोडोवन ताची भुरगीकण घेता. ह्या गाडये आमकां व्हरतो संतोष भोगता, कित्याक थोड्याच गाडयांनी सर्ग संवसाराचो राय आनी धनी आमच्या अस्कत कुडीत रास करता. आमच्या आत्म्याक कान दिवन घोशीत करून तो सांबाळटा. इतल्या बऱ्या जेजूक पयले फावटी सेवचे आमचे वर्ते भाग जावन आसा. आमच्या मुखल्या क्रिस्ती जिवनांत ताच्या मेटांनी चमकोवंक जाय जाल्ली कृपा आनी गरजेचो आदार दिवन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी सर्व मागया. Kamonan sumiami ayaw ikutam zaun suntusan tukadin wasta tuwe kelya serupkara tergampatita bitu sores narvorto tukami mata jai jai Deva Bapa jai jai Deva Putra जय जय पवित्र त्र्याग जय जय त्रिएक देवा जय जय देवा बापा जय जय देवा पुत्र जय जय पवित्र त्र्याग जय जय Utarai kongkudo moron pawatan sembilan Tuka besusuk turun kami asyita Angkas tuka semerbita jini bedita Tuja kapan gitu angka dunia bereta Jai jai Dewa Bapa Jai jai Dewa Putra Jai jai Pavitra Tryan Jai jai Triek Deva Karjani kamonan sumyami ailaw Ikutam sahur suntusan tukadin wastaw Tuwe kelya serukara bergapatita Bitu am soras narvorto tu kami mantap
मिसाची ते समय ह्या प्रमाणे आसात. अर्गामिसियोंचे रिनोला डिसोजा इन्फेंट जीजस वाडो. अर्गामिसियोंचे जानिस शाइनल मोंतेरो सांत आंतोन दुसरो वाडो. अर्गामिसियोंचे स्टाइऑन रोच फ्रांसीस सावेर पयलो वाडो. अर्गामिसियोंचे एल्डन डेविन डिसोजा सेबॅस्टियन पयलो वाडो. अर्गामिसियोंचे पॅक्सन सियान डिसोजा वेलंकणी वाडो. अर्गामिसियोंचे अल्रीना ॲरल वेग सांत पावल दुसरो वाडो. अर्गामिसियोंचे प्राविन डिसोजा सांतेरेज वाडो. अर्गामिसियोंचे वियान डिसोज सेबॅस्टियन पयलो वाडो. अर्गामिसियोंचे रोशनी मोंतेरो सांतेरेज वाडो. अर्गामिसियोंचे मेनोरा शाइना कुटीना सांतेरेज वाडो. अर्गामिसियोंचे निकिता प्रेमा डिसोजा नित्यदार पयलो वाडो. अर्गामिसियोंचे ब्रँडन क्रिस डिसोजा कोसेस वाडो. हेराल्ड डिसोजाच्या आत्मीय मिसियोंचे विन्सेंट शांती डिसोजा नित्यदार पयलो वाडो. मोंती डिसोजाच्या आत्मीय मिसियोंचे रेनिशा डिसोजा कोसेस वाडो. एलायस डिसोजाच्या आत्मीय मिसियोंचे रायन रेशमा डिसोजा ग्वादुलुपे वाडो. हेराल्ड डिसोजाच्या आत्मीय मिसियोंचे रेनिशा डिसोजा कोसेस वाडो. लुसी मोंतेरोच्या आत्मीय मिसियोंचे अनिता अजित फेरावो सांजुजे पयलो वाडो. आयझक वेगसाच्या आत्मीय मिसियोंचे स्वीटन मरीना वेगस कोसेस वाडो. गरचाल्मा बसोद मिसियोंचे आशा डिसोजा इन्फेंट जीजस वाडो. गरचाल्मा बसोद मिसियोंचे स्टीवन नीता रोज फ्रांसीस सावेर पयलो वाडो. पयल्या कुंभाराच्या भुरग्यां कडेन तांच्यो वाती दिया. वाती खाणगे आतांत तुमची मोत वातीचेर न्ही मिसाचेर आसा जे आल्तारीचेर आसा जे भक्तीपणान वांटो घेजे मिसांत. कुशेन आसा जे हांसोन थोडा स्मायल आसा जे व्हिडिओ काडटात फोटो काडटात मस्तन पळयतात ऑनलायनाचेर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नाभी आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. भाव भयणीनो पयल्या कुंभाराच्या भुरग्यानो आनी जावय पळय पास्कांचो तिसरो आयतार आज. एमोसाच्या वाटे दोग शीस आसले ते जेरुसलेमांत तावन एम्मासाक वयतले. ते शारांत तावन हळ्ळेक वयतले. तांची तोंडां बावुल्लीं कित्याक जेजू तांचे सांगातार नातुल्लो. जेजू नातल्यार आमची तोंडां बावतात. आमकां जेजू जाय देखून आज पयल्या कुंभाराचो संभ्रम त्रियेक देवाक पवित्र स्नानांत तुमी घेतला ताचे सांगाता तुमी जिवन आसात. आतां आज तुमकां पयले पटी पवित्र कुंभगार मेळटा. ह्या कुंभगारांत जेजू खरोच हजर आसा आनी हो जेजू आमच्या सांगाता समकता. हो जेजू आमकां बरवसो दिता. हो जेजू आमच्या जिविताक अर्थ दिता. हो जेजू बावलेलीं तोंडां फुलयता. हो जेजू निराशा पयस करता. त्या खातीर जेजू आमकां जाय. देखून कंतारा म्हणटा बळे जेजू तूं जाय हांव ओडचे वेळी तूं जाय हांव न्हिताना. आमकां जेजू जाय. त्या देखून तुमकां तरबेती दिल्या 3 हप्तेभर तरबेती. कुंभाराक तयाराय कुंभसारा तयाराय. आज हो संभ्रम करतना हो संभ्रम आमचो संभ्रम आमच्या फिरगज कुटुंबाचो संभ्रम. कित्याक तुमी आमची भुरगीं आमच्या फिरगजीची भुरगीं. आमी सगळीं संतोश पावता तुमच्या खातीर अर्गां दिता
हे भुरग्यांचे वरास आनी ह्या वर्सा तुमकां कुंभार काम मेळटा आसतना तुमी आनीकी चड जेजू भाशेन जायचे त्या खातीर हात जोडून ह्या दिसा वांटो घेवया जेजूची कृपा आमी मागया आमच्या पातकांची आतां दूख धरया. सांगता म्हणया हांव पातकी सर्पद्वेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून भगेदान सांकुवार मरये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदा देवा आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सर्पद्वेदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवा पासून आमी तुका वागणटा. सौम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे. उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे. त्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. आम्ही प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा तुझ्या पुताकत नातलेल्या शेळयेच्या अमोलीक रक्तान आमकां पातकांतली सोडोवन आनी ताच्या जिवनपणांत आमकां तुजी भुरगीं करूंक जाणबाय आनी मोगान तुवें तारायले. हो आमचो पुनर्जीवन जाल्लो सोडवणदार आजुनी आमचे मोदें जियेता आनी वाटेर आमचो विश्वासी सांगाती जावन तुज्या जाणबायेच्या गुटांची आमकां समजणी दिता म्हूण दिनवाशी काळजान आमी वळखून घेता. ताच्या उतराक आज चितान कान दिवंक आनी त्या उतरा प्रमाणे ताच्या सांगाता भावार्थान आनी विश्वासान वाट धरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. 阿门。 आमेन.
युद्धाची कृत्य पुस्तकांतले वाचप. पेंतेकोस्ताच्या दिसा पेद्रो 11 जाणां सांगाता उबो रावलो आनी व्हडल्या ताल्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो. सुदेव भावांनो आनी जेरुसलेमाच्या निवास्यांनो, म्हाका आयका आनी हांव आतां सांगता ते उतराक चीत दिया. इस्रायलाच्या मनशांनो, म्हजे उतराक कान दिया. नसरताचे जेजू देवान पसंद करून तुमचे मदें धाडलेलो मनीस, हाका रुसवंत जावन देवान ताचे मारिफांत तुमचे मुखार केल्ली ती आश्चर्या, विचित्र कार्यां आनी गुणां तुमी जाणात. देवान आपलो स्वंत कुशेन आनी येवजिले मांडावले फर्माणे ताका तुमचे आदीन केल्ल्या वेळार तुमी ताका अनभावाच्या कन्या कुडसयलो आनी जीवशी मारलो. पूण देवान ताका मरणाच्या पसंतलो निवरावन जिवंत उठयला. कित्याक म्हण ताका आपल्या मुठी भितर दंड दवरूंक शकले ना. ताजे विशयांत उलोवन दावीद म्हणटा, सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळा मुखार दवरतलो. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटाच हांव केदीस हालचो ना. ह्या पासत म्हज्या काळीज संतोषला आनी म्हजी जीब उल्हासान गायता आनी म्हजी कुडी भवशांत जियेताली. कित्याक तूं म्हजो आत्मो पाताळान सांडचो नाय आनी तुज्या विश्वासी साकराक कुसूंक सोडचो नाय. जिविताचो वाटो तुवें म्हाका दाखोवन दिलाय. तुजे समोर संतोशान तूं म्हाका दादोशी करतलो. भावांनो, आमच्या पुर्वजा बापा दाविदा विशयांत इतले हांवें तुमकां जड सांगेत. तो मन फावलो आनी ताका निकेबेलो. ताचो फंड आज पर्यंत आमचे मदें आसा. तो एक प्रवादी जावन आसता. आपल्या संततेचो एकलो आपल्या राजस्थानार बसतालो म्हूण देवान आपणाक फर्मानार केल्ली बसवणी तो जाणा आसलो आनी ताका पाताळान सांडलो ना आनी ताज्या कुडीन कुसाडाय देखली ना. म्हूण ताणें म्हणल्या उतरांनी क्रिस्ताच्या जिवंतपणा विशयांतले सत ताणें पयलेच प्रगट केले. हे जेजूक देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला आनी आमी सोमेच त्या सताच्यो साक्षो. अशे देवाच्या उजव्याक ताका उबारतास बसयलो पळयतात न्हू. बापा लागसो ताणें पयलो घेतलो आनी उपरांत आमचेर धाडलो. हेंच ते तुमी आतां आयकतात आनी पळयतात. देवाचे उतरे. देवाचे उडोपकार. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. सांबाळ तूं म्हाका देवा म्हज्या, कित्याक तुजेर हांव पात येता. सर्वेस्परा लागीं हांव म्हणटा, तूंच म्हजो धनी आनी म्हजें दायज आनी म्हजें पिवणपण. म्हज्या जिणेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. म्हाका बूत सांगतल्या सर्वेस्पराक हांव दिन वाजता. रातीचे पर्यंत म्हजें तस्कर म्हाका ती उगडासाक हाडटा. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरता. तो जर म्हज्या उजवेशी आसा तर हांव केदींच हालचो ना. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. सर्वेस्परा
जिविताची वाट आमकां दाखय. पेद्रूच्या पहिल्या पत्रातले वाचप. भावा भयणीनो, ताच्या कन्याप्रमाणे हरेकल्याची नीत करतेल्या देवाक तुमच्या मागण्यांनी बाप म्हणून तुम्ही उलो करतात. तशेंच जाल्यार ह्या परकी गांवांत तुमची सगळी जिणी भक्ती बिरांतेन मांडून हाडा. तुमच्या पुर्वजांतावन देवून आयलेल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडिल्ल्यात म्हूण तुमी जाणात. अशें सोडिल्ले रुपयान वा भांगारान वा नाश जातेल्या म्हालान न्हय, बागार आयबावीन आनी कातावीन शेलयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान. संवसाराचे स्थापने आदींच देवान ताका विंचलो आनी ह्या शेवटीच्या काळार तुमचे पासून ताका उड्डापो केलो. ताका मेल्ल्यांतलो जिवन तुटिल्लेल्या आनी महिमेवंत केल्ल्या देवाक ताचे मरिफात तुमी सन्मानूंक पावल्यात. अशें तुमचो भावार्थ आनी वरवसो देवाचेर तुमी दवरला. देवाचे उतार हे. देवाचे उडोवकार. Alleluia, 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 Alleluia. सोम्या जेजू पयत पुस्तक आमकां विवारून सांग. तूं आमचे लागीं उलयतना आमची काळजां पेटाशी कर. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू जिवंत जाल्ल्या त्याच आयतारा दिसा तांचे मदले 2 जण जेरुजालेमांतावन 7 मैला पयस आसलेल्या एम्माऊस नांवाचे हळ्ळेक पयन करना वेताले. घडल्ल्या सर्व संगते विशांत ते एकामेका उलयत आसले. अशें सांगाता उलयत आनी चर्चा करून वेता आसतना जेजू कुद्दू लागीं सरलो आनी तांचे बराबर चलोवंक लागलो. पूण तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना. तांचे दोळे बांदलेले बरी जाल्ले. जेजून तांकां विचारले, तुमी चलता चलता कसल्या संगते विशांत उलोवन तर्क करीत आसात? तवळो ते थंयच रावले. तांची तोंडां बावुल्ली. तांचे पैकी एकलो क्लेयोफास नांवाचो ताका जाप दिवन म्हणालो, जेरुजालेमाक आयिल्ल्या यात्रिका पैकी तूं एकलोच परकी कितें? ह्या दिसांनी थंय घडल्यो संगती तूं निर्णय? जेजून विचारले, कसल्यो संगती? तांणी जाप दिली, जेजू नजरेना विशयांतल्यो. तो देवा आनी मनशां मुखार उतरान आनी कर्णेन एक बळिश्ट प्रवादी आसलो. आमच्या प्रधान याजकांनी आनी अधिकाऱ्यांनी ताका मरणाचें परमाण दिवच्यार धर्ण दिलो आनी ताका कुर्सायलो. पूण इस्रायल परजेक सोडवून हाडटलो तो होस म्हणून आमी बरवसून आसल्या. इतलेंच न्हय, आनी आतां हे सगळे घडोवन आज 3 दीस जाले. हाचे शिवाय आमचे मदल्या थोड्या स्त्रियांनी आमकां आकांतूंक केले. त्यो उजवाडचे आदी समाधी सरशी गेल्ल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळनासतना त्यो फाटीं आयल्यो. आनी आपणाक देवदूत दिश्टी पडले
आनी तांणी तो जिवंत आसा म्हणून सांगलें म्हणाल्यो. देखून आमचे पैकी थोडे समाधी सरशी गेले आनी स्त्रियांनी सांगलेले बरीच तांकां मेळ्ळे, पूण तो तांकां पळोवंक मेळ्ळो ना. तवळ जेजून तांकां सांगलें, तुमी कांयच समजून येनातले. प्रवाद्यांनी सांगले सगळे सत्मानूंक कितले पाटी तुमी. क्रिस्तान आपले महिमेंत रिगचे आदी हे सगळे सोंसची गरज आसली न्हय. उपरांत मैजे तावन सुरू करून सर्व प्रवाद्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकी आपणा विशयांत बरयला ते ताणें तांकां विवारून सांगलें. उलयत वेता तांकां वसोंक जाय ते हळ्ळेक ते येवन पावले. जिजून आपूण फुडें वेताशें केलें, पूण ताका तांणी पारातून म्हणलें, आमच्या सांगाता राव, आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडटलो. देखून तो तांचे सांगाता रावंक भितर सरलो. उपरांत तांचे सांगाता जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो. अर्गां दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेदवा तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी ताची वळख धरली. पूण तो तांच्या दोळ्या मुखलो नपयस जालो. तवळो एकामेका ते म्हणूंक लागले, वाटेर तो आमचे लागीं उलोव नासतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचे काळीस आमचे भितर पेट्टले न्हय. तेच घडये उठोवन ते जेरुसलेमाक पाटी गेले. थंय 11 जण आनी तांचे सवे हेर सांगाता समोसल्ले तांकां मेळ्ळे. ते म्हणटाले, सोमी खरोच जिवंत जाला. सिमांक तो दिश्टी पडला. तवळो वाटेर आपणाक घडयल्ल्या संगते विशयांत आनी उंडो मोडटना आपणे ताची वळख कशी धरली ह्या विशयांत तांणी तांकां सांगोंक सुरू केलें. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्त. भाव भयणीनो, भुरग्यांनो, फील फ्री आं. सुडाळ बसा, बऱ्यो हांसो दिया. फील व्हेरी फ्री, फील व्हेरी कम्फर्टेबल. ऑल रायट, टेन्शन करनाकात. थोडी तशें दिसतात. राती न्हीद पडल्या बरी, मेनोरा न्हीद पडल्या गो राती बरी. जाग जाली घडये जाग जाली की पयलो कुमगार म्हूण सांगून. ऑल रायट. हांव चिंतलो येवखरिस्ता विशयान शर्माव सांगया म्हूण सांगून. बाबा चिंतलें आयचीं वाचपां, आयची लितुर्जी आमच्या सालत्या जिविताक मस्त उपकारा पडची आसतली. देखून ह्याच विशयांत इल्लो शर्माव सांगया म्हूण. आयकचें बरें कर तुमी. काणी सांगता बरें. एकलो फातोर खातोरचो मनीस. फातोर खातरचे पळयल्याय तुमी? कडपी फातोर खातरतात या मुरो फातोर म्हणटात पळय. आमी आतां बिल्डिंगाक बांदपाक पळय आमी उपयोग करता, वडांक कडिता. वो त्या वाटेन गेल्यार मिया पादाव, कासरगोड, बेळा त्या वाटेन मस्त फातोर खातरतात. ये अरुणा फातोर खातरतात. तो लाद्राम आसा पळय, कितल्या वर्सांत हांव ताचें एकूच काम सकाळीं मोडू काणगोनसो वेचें आनी फातोर खातरचे. का रे आतां जाबा येयली रे तुका? न्हीद पडोन राती. फातोर खातरन सुमार 50 वर्सां ताका पुरो जालें. बेजार जालें. कितले खातरचे सदां यंत काम अशें बसता आनी तो म्हणटा, पळय एक हांव बळवंत मनीस जायचे म्हूण सांगून हांवें फातोर खातरचें काम सुरू केल्लें. फातोर खातरचें काम कश्टांचें, सुलाबायचें न्ही. 50 वर्सां हांवें फातोर खातरलें. 50 वर्सां. पूण हांव बलिश्ट जावना. म्हजी आशा कितें आहली, सपन कितें आहलें, हांवें बलिश्ट मनीस जायचें, स्ट्रॉंग जायचें म्हणून. ताका बेजार जालें. इतले फातोर खातरनी हांव स्ट्रॉंग जावना, हांव वीक जालां अशें म्हूण सांगून ताका बेजार जालें. सकाळीं उठ्ठाना तो सुर्यो पळयता. सुर्यो वयर येता. दनपारां सुर्याचीं किरणां मारतना तो सुर्या कडेन म्हणटा, सुर्या पळय तूं कितलो बळवंत, कितलो स्ट्रॉंग पळय. सगळ्या संवसार तूं उजवाडायताय.
म्हाका तुज्या बरी बलिश्ट जायचे म्हणा लागलो. सूर्य म्हणा लागलो हांव बलिश्ट न्हय केदळा मोड येता म्हाका लिपोवन धरता. म्हज्या वरनी चड बलिश्ट मोड म्हणा लागलो तो. क्लाउड म्हळ्यार गोत्ताय तुमकां? मोड म्हळ्यार गोत्ता की क्लाउड मोडा गाडू. ती मोड अशें आयल्यार सूर्य काल येता व्हडली धांपून येता सावळी येता. आतां तो मोडा कडेन गेलो आनी म्हणा लागलो मोडा म्हाका तुवें तुज्या बरी स्ट्रॉंग करीचे. मोड म्हणा लागले ना बा हांव स्ट्रॉंग न्हय म्हज्या वरनी वारें स्ट्रॉंग. काल म्हणटात इंग्लिशांत वाऱ्याक विंड म्हणटात. विंड इज ब्लोईंग. वारें एकदम वाडलें जाल्यार मोड काल जाता मोड धांवता की ना व्हडली धांवता. आतां तो म्हणा लागलो वाऱ्या कडेन वाऱ्या तुज्या बरी म्हाका स्ट्रॉंग कर म्हणा लागलो. तुज्या बरी म्हाका स्ट्रॉंग कर. ताका तो वारें म्हणा लागले म्हज्या वरनी स्ट्रॉंग पर्वत माउंटन पळयलाय तुमी? माउंटन स्ट्रॉंग आसता न्ही. तो म्हणटा माउंटन म्हज्या आड येत जाल्यार हांव पुक. ताणें कोणें लाद्रा म्हणून वचून माउंटना कडेन विचारलें म्हाका तुज्या बरी स्ट्रॉंग जायचे कालें करीचें म्हणा लागलो. हांव स्ट्रॉंग न्हय. स्ट्रॉंग कोण गोते? तूं मनीस. मनशां सगळ्यां परस स्ट्रॉंग संवसारांत. कित्याक म्हळ्यार मनशांक कडाप पटयतात की ना कडाप? फातर कशे कातरतात? ताका खुशी जाली संतोश जालो. वये हांव तितलो स्ट्रॉंग गी. वय देवा उपरांत तूं स्ट्रॉंग. निराशी जायनाका भरोशान जिये आनी मरता पर्यंत फातर कातरतेत वच. तूं बळवंत मनीस. ताका खुशी जाली. ताणें मरता मुसोर बरें करून फातर खातरले आनीक खुशेन संतोशान जियेलो म्हूण सांगून ही काणी आमकां सांगता. उडा जोता ही काणी. कोण स्ट्रॉंग म्हळें? सगळ्यां परस स्ट्रॉंगेस्ट कोण? देवा उपरांत आमी मनशां. तुमी स्ट्रॉंग. तुमचे आवय स्ट्रॉंग. कोणें वाचप आसलें पयलें वाचप उबें राव. कितलें बरें करून वाचलें ताणें लांब वाचप. हांव चिंतलो हे मोटवें करया कोणना अर्त्यंत दिया कोणना म्हूण चिंतून आसलो. हे देशां वाचपाच्या वरनी 4 वांटे व्हड आसा. कितलें बरें करून वाचलें ताणें वाचप. मेलवी बरें वाचलें. मेबूलबाई पळय तोंड तोडलें पर जळटा. मेबूलबाईचें तुजें वाचप वाचून गो खुशी जालें तिका. न्ही मेबूलबाई व्हेरी गूड. तूं स्ट्रॉंग. किर्तन कोणें गायलें? बरें कर म्हणा गिना ताणें सुबीत कर म्हणा. तें सुबीत किर्तनी सुबीत कर म्हळें. कळ्ळें किर्तन उडा सांगी तुमकां? सर्वेस्पोरा जिविताची वाट आमकां दाखय. सकडी म्हणा वडान धाकटी सकड म्हणा. सर्वेस्पोरा जिविताची वाट आमकां दाखय. कितें अपुरबायचें मागणें. किर्तन बरें मागणें सदांय म्हणोचें आमी. ताणें एकल्या म्हणचें न्ही. तुमी सगळ्यांनी म्हणोचें सकाळीं उठोवन हात जोडून आल्तार कडेन वचोन कालें म्हणोचें सर्वेस म्हणा. सकडी म्हणा. सर्वेस्पोरा जिविताची वाट आमकां दाखय. परत्या म्हणा. सर्वेस्पोरा जिविताची वाट आमकां दाखय. कितलें सुबीत मागणें पळय. वांजेलांत आयकल्लीं थोडीं उतरां उल्लेख करता. व्हडां धाकटीं बरीं करून आयका. पयलें उतर तुमकां उल्लेख करचें हांवें. एमोसाच्या वाटेर 2 शीस आसले वये. ते खंय येतले? जेरुसलेमांतावन एम्माउस म्हणल्या हळ्ळेक वयतले. जेरुसलेम व्हडलें शहर. व्हडलें शहर. हांव 2 फावटी गेलां जेरुसलेमाक. 96 इस्वेंत आनी 2013 इस्वेंत 2 फावटी हांव गेलां इस्रायलाक जेरुसलेमाक. व्हडलें शहर.
आता या शारातावन हे 2 जण मनीस खंय वतात? एम्माउसाक वतात. जेरुसलेम शहर, सिटी, टाउन, एम्माउस हळ्ळी. सगळ्यात लोकांनी हळ्ळे तावन सिटीक वेचे. हांगा सिटी तावन हळ्ळेक येतात. थोडे मनीस टाउनांत जिवन पुरो जाले मागीर हळ्ळी जिवन म्हणून हळ्ळी जिवनाक येतात न्ही आरोडा. पूण सदांच जावन कोणाक आमकां आशा कितें हळ्ळेंत आहल्यांक सिटीक या. देखो कितल्या फ्लॅट आनी कितलो लोक आसा पळया तुमी. ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದಿಲ್ಲಿಗೆ, ದಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರುವುದು ಬಾಡಿ ಕಡಿಮೆ. येतात कित्याक येतात ते? पुक्क जालें, पुरा जालें आनी कांय ना आमच्या जिवितांत. आमची जाली गत. आमी ते हळ्ळे वचून ते रावया, आमी थंय रावन ते खावन जेवन मोरया. आनी ते जाणा थंय उतर सांगलां, तांची तोंडां बावुरलीं. सांगा सक्कडी म्हणा आपल्या रानावडा, तांची तोंडां बावुरलीं. परत्यान म्हणा, तुमी दाखया पळया तोंडां बावूंची बावून दाखया म्हाका. आतां तूं रेकॉर्ड करता पळय. तुमची तोंडां बावोचे कशें बावूंची? अशें न्ही, आसचें न्ही. बावूंची तोंडां म्हणल्यार कधी नासतात पळय, मोरनाच्या घरा रोडोवन आसतात तशें तोंडां बावूंची म्हळ्यार. तांची तोंडां बावुरलीं, तांची जिणी बावुरली. आनी जेजू तांकां मेळ्ळो. बावुरल्या तोंडांक पुलोवचो व्यक्ती कोण? जेजू. आनी तुमकां आज जेजू मेळटा, मेळ्ळा आज सडीत तरान मेळटा उंड्या आनी वायनाच्या रुपार. आनी मुखार तुमची तोंडां बावोंक नजो, तुमची ओडांची. प्रशांत पळय बरो हांसता तशें की दाडे हांसोन तासजे, हांसोन जिये, हांसोन जिये. क्रिस्तांव जिणी हांसोन जिवनची जिणी, बरोवशाची जिणी. तोंडां बावोन दुखी सायबिणी न्ही. मोरनाच्या घरा इल्लो मोर्न रुदान केल्यार ओडना, पूण मोर्न जाल्या उपरांत परत्यान हांसोन जियेचे. मेल्लो गेलो, फाल्यां म्हाकाय मरोंक आसा, आनीक मरोन कुरवोन कुरवोन कालें करचें हांगा. तो येताय परत्यान फाटीं ना. देखो धैर्य खाणगेचे, बरोवसो आसचे, तली मनशां जायची. जेजूक सेवल्या वरी जाता तें, नाल्यार जायना. जेजू नाटल्यार जायना. म्हाकाय थोडी बेजार जावची. थोडी मनशां वर्सां वर्सां रडोवन रडोवन कुरवोन कुरवोन आसतात पळय, ती मेल्या उपरांत हांवें म्हणचें नॉनसेन्स, तांकां भावार्थ उणो आसा म्हूण हांवें म्हणचें तशें. म्हजो सुबाब, म्हजी माय मरण पावल्या वेळार मोर्न करतना हांव रडोवना. हांव हे पाद्र्या बिट्टाणाची मोर्नां करतना हांव रडोवना. दूख ना म्हूण सांगून न्ही, रडोवन बसल्यार तेंच अंत्य म्हणून अर्थ. तोंडां बावची म्हळ्यार जिवीत सुकलें म्हणून अर्थ. पुलोवन आसचे, पुलोवन देखून तोंडाचेर परजळ आसचे. तोंडां पळयतना अरे कशें आपडया म्हणून जायचें. हां, हे बरोखर अशें किस्ती म्हणून जायचें. तशें आसचें तोंडां. कुंभार खाण गेल्या उपरांत तोंडां तशीं आसचें, तोंडाचेर परजळ आसचें. जेजू आसल्यार हो परजळ आसता. आनी परत्यान पळय जेजू तांकां म्हणटा, कांय समजोणी नातले तुमी, कांय समजोणी नातले तुमी. तुमी 3 हप्त्यां पयलें दोतोरने घेतना तुमकां कितली समजोणी आसली जेजू विशयांत, येवकरिस्ता विशयांत, कुमसारा विशयांत. सिस्टर कळटा तुका न्ही गी. आतां 3 हप्त्या उपरांत ही भुरगीं 4 दिसांतल्यान आज बदलावण जाल्या गी सिस्टर, जाल्या न्ही? समजोनी मेळ्ळ्या तुमकां? कुमसार म्हळ्यार कितें गोतागी ना, कुमगार म्हळ्यार कितें गोतागी ना, उपादेश गोतात की नात. कितले संगती तुमकां 3 हप्त्यांत शिकयल्यात. आमी समजोणी आसली मनशां जायचे. कोणी म्हळ्यार आरे पेद्दा म्हळ्यार खुशी जाता की तुका? आमी समजोणी आसली मनशां जायची. खरी समजोणी, संवसारी समजोणी आनी सर्गींची समजोणी दोनूय गरज आसात. संवसारी समजोणी जायचे. सालमांव रायान कितें मागलें पळय, राया म्हाका जाणवाय दी, बरें आनी वायट समजून घेवची जाणवाय दी, हेज्या व्हडल्या परजेची सेवा करची समजोणी दी, जाणवाय दी. देवाक खुशी जाली. तुवें भांगार मोसर नाय, हांव इसारू नाय, तें इसारू नाय, हें इसार, तुवें बुतवण काय जाणवाय ती काल्या खातीर बरें आनी वायट समजून घेवन इतल्या लोकांची तो राय पळय, तरणाटो राय साकरी करूंक समजोणी दी. तुमी मागजे जेजू कडेन, जेजू म्हाका समजोणी दी, शिकोवंक समजोणी दी. इस्कालाचे लिसांव
आनी तशेंच उरले लिसांव अत्मीक लिसांव दोतोर तें बरा कडेन समजणी दी. थोड्या भुरग्यांक 10 वर्सां दोतोर शिकोवन 10th जाल्या उपरांत जेजू विशयांत हे 2 उतरां सांग म्हूण सांगल्यार हे पळयतात. कळना. कित्याक कळना? समजणी ना, धैर्य ना. आतां तुमचे पैकी हांव सांगता हांगा येवन 5 मिनटां बरो एक शर्माव सांग जेजू विशयांत 4 उतरां सांग बरें कर. कितले जाणां येवन शीदा उलोवंक तयार आहात? कितली समजणी आमकां आसा? शीदा जेजू विशयांत 4 उतरां उलय उबें रावन म्हूण सांगल्यार कितले जाणां हांगा हाली उबें रावन पटापटा पटापटा जेजू देवाचो एकलोच पूत सांती माद्रेचो दुसरो जण जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो तो सोडवणदार तो इम्मानुवेल देव आमच्या सांगाता अशें पुरो सीदा 5 मिनटां सांगूंक प्रवीण जाता हे तुका? समजणी गरज. तिसरें, आतां सांज जाली आमचे सांगाता तूं राव. सांगा पळया आतां म्हणा आतां सांज जाली. घट्ट म्हणून सकाळी म्हणाचे भुरग्यां मात न्ही सांज तुमकां लागीं आयल्या सांज आनी की म्हाकाय आयल्या लागीं लागीं जायते आमी घट्ट जाल्या म्हणोची ही भुरग्यांक सांज. आतां भुरगीं मरतात वडाय मरतात वेलपेचे पोदावडे सांज जाली रे सांज जाली रे ओट मनशा संवसारांतलो भायर सर. ते कोणाक? भुरग्यांक वडांक? कोणाक ते? टिचर कोणाक? वडांक. सर जावन पयले म्हाका जायते म्हाका 65 जाली आनी कोण 65 वर्सां वयली आज पळय हांगा तांकां सांज लागीं लागीं जाली म्हूण उडास दवरचे जायते देखून तो राग मोसोर हगे पुरो आनी काल्या फोंडा येता आमकां. आमी पातयेवचे हांकां मस्त वर्सां आसात म्हूण सांगून पूण हांगा आनी एक अर्थांनी आसा सांज जाली म्हळ्यार. तुमी सांजेर म्हणटात की आतां सांज जाली डाडा आमोरी म्हणया आतां सांज जाली मम्मी तेर्स म्हणया म्हणटात ते तुमी? म्हणटा ते हां म्हाका मोबायल पळयचे म्हाका सिरियल पळयचे म्हाका मॅच पळयचे म्हणटात की हे आसता पळय कसो आसता पळय तो म्हणजे तेंच जायचे मोबायल जायचे टी व्ही जायचे मॅच जायचे आनी कार्टून जायचे. कोण भुरगीं म्हणटात मम्मी डाडा सांज जाली आमरी म्हणया तेच म्हणया म्हणटा ते. व्हडा ही फाटी भुरगीं आनी फाटी जायते. सांजेचो वेळ आयलो मागण्याचो वेळ आमोरी तेर्स म्हणचो वेळ खाले म्हणचे आमी हात जोड डाडा मम्मी कडेन सांगचे डाडा मम्मी सांज जाली रात जाली आमोरी म्हणया तेर्स म्हणया आस्तांव सुरू करचे तुमी आस्तांव म्हणटात की म्हणटा ते रे तुमचे डाडा मम्मी कडेन सांगता ते रे सांगता ते गो तुमी शुअर? कोण सांगची म्हळ्यार हातूर घाला पळया तुमी ऑब्जर्व करा पळया कोणाची भुरगीं म्हणून 7 वरां जाली म्हणटाना 7:30 वरां जाली म्हणटाना मम्मी डाडा आमरी म्हणया तेर्स म्हणया सांज जाली कितले जाणां म्हणटात पळया घरा आस्तावन हातूर घाला. हे पळय काडणोची पुरा एकले म्हणयात की एकलो चरको भुरगो ते एक जण 15 जाणां भुरग्यां मागीर ओगेत बसल्यात ये हेळटा ना सांगताय मग ऑल रायट. आखेर करता आनी एक काणी सांगून आखेर करता. बरी काणी. सकाळी म्हाका 2 जाणांनी फोन केले फादर आयची काणी भारी बरी आहली तुमी शर्मावर सांगली सोरांच्या मिसार म्हणून फोन कर न्ही जालें म्हाका सांगून न्ही जालें भारी बरी आहली म्हणून. बरी करून आयका. लादराम आनी पेद्राम दोगी जण पिडेस्त दोगी जण आस्पत्रेच्या खटल्यार आसात. अरुणा तूं आस्पत्रे वयताय खटल्यार आसतात न्ही थोडे मोदे बेड्डा थोडे जनरल वॉर्डांत थोड्यांक जनेलां मेळटात वये जनेलां लग्गी अशें म्हणटात पळय आमची इगज पळय आमच्या इगजीन जनेलां आनी दारां चड ओणती उण्यो कितले सोबाय दिसता अशें पळयतना पुरो दिसता भायर भितर वेची येवची रिक्षा गाडयो कारां जाणां मनशां रूख झाडां सगळें दिसता हांगा तो. ह्या इगजीन मीस पेटोवंक बरें जावचें म्हाका खुशी जावची आनी तुमी अशें रावंड बसल्या बळे खुशी येता. अशें हांवें हिरकान इगज बांदली अशीच बांदल्या हाचे इल्ली ल्हान ती कुटुंबांक काली 100 आहली हांगा 1000 आहली बळे थंय तशेंत बांदली अशीच सेम इंजिनियर. सो तो पिडेस्त लादराम कटल्याच्या काल्याच वणतीच्या बगलेक ताचें काटलें पेद्राम मोदेंच ताचें काटलें.
पेद्रामाक भायर कांय दिसना. लाद्राम पेद्राम वाडे म्हणटा हांगा म्हाका बरें जाता. हांगा बसल्यार भायर सुकणीं सावजां दिसतात, मनजाती दिसतात, मनशां दिसतात, बास्सां काराबेचीं दिसतात. बरें वारें वाळचें म्हाका हांगा तावन दिसता. बरें दिसता. संवसार सोबीत मनशां सोबीत बरें आसा. पेद्राम म्हणटा वये तितलें बरो दिसता गी. हेटी मेल्लोय जाल्यार ताच्या मोती चिंता तूं हेटी मेल्लोय जाल्यार हांव नर्सा कडेन इसान थंय वचून बसतो मू. बरें करून पळयतो आसलो मू. इल्ली बेजाराय पयसा ती आहली मू कितलेच आस्पत्रेंत. हाचे मागणें आयकलें ती देवान. तो मेलो. लाद्राम मेलो. ताचें मोर्न काडलें. आनी वो पेद्राम नर्सा कडेन म्हणटा सिस्टर सिस्टर लाद्राम म्हणटलो थंय न्हिदल्यार काटल्यार न्हिदल्यार थंय जनेल आसा. जनेलांतल्यान भायल्यान बरें दिसता. मनशां वाहनां सुकणीं सावजां टायम पास जालो कळना. देखून म्हाका हांगा तावन थंय शिफ्ट कर सिस्टर. जायत म्हणूंक लागली सिस्टर. सिस्टरान मद्दे असल्या लाद्राम पेद्रामा काडले आनीक त्या वणती बोगलेर आसल्या काटल्याक शिफ्ट केलो. पेद्राम दोळे वाटान पळयता. खंय दिसना ताका. वणत मात दिसता. तितल्यान आनी एक वॉर्ड आसा. ताची वणत मात ताका विंडो आसा. आरोण तशें आहा न्ही. इतल्या विंडो आसले तितल्या आनी बिल्डींग आहा न्ही. ते बिल्डींग मात ताका वणत मात दिसता ताका. दुसरें कांय दिसना. वो सिस्टरा कडेन म्हणटा सिस्टर सिस्टर तो लाद्राम म्हणटलो तें दिसता हें दिसता म्हणून सांगून म्हाका सांगतना म्हाका संतोश जातलो खुशी जातली. लाद्राम मरोंक हांव मागतलो. आतां म्हाका हांगा तावन खाली वणो सोडले कांय दिसना मू. लाद्राम फटी मारतलो कितें. ताका सिस्टर म्हणूंक लागली पेद्रामा सत्य सांगचें जाल्यार तुका लाद्राम कुड्डो. ताका दिश्ट नातली. तो तुका खुशी करचे खातीर तुजी निराशा पयस करचे खातीर हें सगळी तो सांगतो ताका दिसत ना. पळोवचें घाल्यान बरो मनीस तो. तुज्या कश्टान बेजारायन तुका निराशपणा बदलाक भरवोसो दिवच्या खातीर तो तशें सांगतलो. पेद्रामाक अजाप जालें. जावये लाद्राम आज तुवें आनी हांवें कोण जायचे मेलबी कोण जायचे. लाद्राम की पेद्राम सांगा कोण जायचे. लाद्रामा भशेन जायचे. आमकां मस्तू सांगती दिसनांत तरी पूण आनी एकल्याक दिसच्या बरी आमी करीचे. आनी एकल्याच्या मनशाक धैर्य दिवच्या बरी भरवोसो दिवच्या बरी करीचे. आनी एकल्यान वचून सुसायड करच्या बरी सत्यानाश जावच्या बरी आनीक निराशी जावन मरच्या बरी करून वचो. तहली मनशां आमी जाय. जेजूक हाणिल्लें आसता तें जेजूक आमी कंतार म्हणटा म्हळे जिणयेंतल्या कश्टा वेळार म्हणा जिणयेंतल्या सकट म्हणा दोळे दुखतना सुखानी दूख रसलो तसो सांबाळता सदा. कंगाल चंचल जायनाका. कंगाल घट्ट जालें म्हणा हात जोडा. आसतलो पोंत पर्यांत आसतलो परत्यान चंचल कंगाल आसतलो पोंत पर्यांत हात जोडा भुरगीं मरी कर. ते म्हणोजे तुमी तशें म्हणोजे तोळ तोळ म्हणोजे कंतार हें प्रकार. आनी एक कंतार आसा जेजू तूं जाय हांव ओडचे वेळी म्हणा जेजू तूं जाय हांव ओडचे वेळी तूं जाय हांव न्हिदताना म्हणा
तुसाय हांव न्हिदताना जेजू तूं जाय हांव खेळचे वेळी म्हण जेजू तूं जाय हांव खेळचे वेळी तूं जाय हांव जेवताना तूं जाय हांव जेवताना ताका एकल्या न्हीद पडली एकलो जांबाय करता एकलो न्हीद करता कथारा म्हणटा नाही काल म्हणजे लागी मीस जाल्या उपरांत थोडी आयिल्ली म्हणा लागली तुमी शर्मा सांगतना बिलकूल न्हीद म्हणी पडना म्हणून पूण हांकां न्हीद पडटा जाल्यार काले करचें हांवें जेजू तूं जाय हांव शिकचे वेळी तूं जाय हांवताना जेजू तूं जाय सर्वय काळी जियेताना तशें मोरताना जिविताचो उंडो जेजू क्रिस्त तुमचे थंय येताना ही कथारा म्हणचे हें भक्तीपण जायचें मिसाक येताना कुशेन येचें संतोशान येचें आवय पयनो ह्या भुरग्यांक आज तरबेती दिल्या उपरांत कितली हुशार जाल्यां ती येताना कशी आली आतां कशी ती नापत्यान डिफरन्स दिसताय तुमकां दिसताय इगर्जेन मात तुमच्या घरांनी गेल्ल्या कुठले परत्यान ताका फाटी सोड नाकात जायते तुमी तो करूं ना जाल्यार मागीर भुरगीं कितलीं हुशार सुटसूट येतात तुमी पयले सुटसुटीत जायचे जाल्यार भुरगीं सुटसूट येतात तुमीच करूं नासल्यार मोबायल काडून तो टी व्ही पळोवन आसल्यार भुरगीं घालें करतात मागीर दे कोणें दिजें आवय पयलीं तें शिका जेजू जिविताचो उंडो म्हणा जेजू जिविताच्या उंडया जेजू जिविताच्या हात जोडा उबे रावा जेजू जिविताच्या उंडया जेजू जिविताच्या उंडया आनी की घट्ट तळ्यान जेजू जिविताच्या उंडया जेजू जिविताच्या जेजू जिविताच्या उंडया जेजू जिविताच्या उंडया जेजू आमच्या सोडवणदारा जेजू आमच्या सडवण जेजू आमच्या सोडवणदारा जेजू आमच्या सडवण जेजू आमच्या जीवा जेजू आमच्या जीवा जेजू आमच्या जीवा जेजू आमच्या जेजू देवाच्या पुता जेजू देवाच्या पुता म्हजी काकुळत कर म्हजी काकूळत म्हजी पातकां बक्षी म्हजी पातकां म्हाका बरो फुडार दी जेजू 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 आमचो भावार तुसार या एकाच देवाक सत मानता सर पदवेदार बाप तो सर्गाने प्रतिमिसो दिसत्याने ना दिसत्या सर्व वस्तू सोरसनार आनी एका समया जेजू क्रिस्ता सतमानता देवाचो एकलो स्पूत तो सर काळा आदी बापा तावन जन्माला देवा तावन देव उजवाडा तावन उजवाड कर देवा तावन उपसालो करो देव तो देवा तावन जन्माला ताका रोसोंक ना बापाच्या सैं बसो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यार आमा मनशां पसोत आनी आमचे सडवणे पसोत सर्गार ताव तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकवार मरेचे उदारी ताणे कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पसोत पोंस पिलाता काल ताका कुडसार मारलो ताणे कश मरण सोंसले आनी ताका आनी केपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवन जालो सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिवांच्या निमेल्यांची मुनसिबी करूं वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या रजवडके शेवट आसना आनी पवित्र आत्म्या सत म्हणटा ईश्वराने जीवदातार तो बापाने पुता ता निमसाला बापाने पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार आनी महिमा पावो प्रवाद वरवीं तो उलयलो एकच पवित्र कातोलीक धर्मदूता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सत म्हणटा पातकांच्या बक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण म्हणटा आनी मेल्यांच्या पुन्हा जिवंतपणा ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. बापा आमचे मागणे ऐक बापा आमची मागणे ऐक. बापा पवित्र सभा सोलोनवरच्या आमच्या बापा लियोक गौलीक बापाक आनी याजाकांक आनी धर्मिकांक तूं योंकरिस्ताच्या बोलान भर आनी तांचो गौलीक वावर सफल कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक
आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी लोकांचे प्रगती खातीर वावरूंच्याक उदार मोदी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या पिडीस्त आनी प्रायंत भावा भयणींक कुडीची भलायकी आनी मोतीची चौकसाय दी. तांची सेवा करतल्यांक तुज्या बेसावांनी भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबाच्या अभिवृद्धी खातीर परगवंत वावुरच्या आमच्या कुटुंबाच्या आनी मोगाच्या संध्यांक सदा राख आनी सांबाळ म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या बरापणा खातीर सदा वावुरच्या आमच्या डॅडी मामीक सदा राख आनी सांबाळ आनी तांकां बरी भलायकी समाधान आनी संतोष दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. भुरगीं कुटुंबांचो अलंकार. आमच्या कुटुंबांनी भुरगीं शेगुणांनी वाडोवन फुलच्याक ओडिला तावन फावो ते मार्गदर्शन मेळून दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मिसांव गांवांनी सेवा दिवच्या आनी तुजे उतर प्रगट करच्या सर मिशनरींक सदा सुरक्षीत सांबाळ म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमी पयल्या कुंगरांची भुरगीं देवबिरांतीन जियोन तुज्या मोगान आनी शेगुणांनी वाडोवंक आनी आमकां मेलेलो भावात जिवाल दवरूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांनी आनी युवजनांनी तांची देणी पयत सभेच्या आनी समाजांच्या बरेपणा खातीर गरजूंक तांकां विशाल मनोभाव दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमकां दोतोर शिकून क्रिस प्रसाद घेवंक आयत्या केल्ल्या आमच्या पाद्राबाक आनी सिस्टरां आनी टिचरांक तुमचे बसवणे बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या एन्कोरेसा बलिदानाक आजार जाल्ल्या आमी सर एक कुटुंबा बरी माया मोगान आनी एकवटान जिवंत क्रिस्मसा साक्षी आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. साबार आमचे भाव आनी भयणी काम नासतना आसात तांकां एक बरें काम मेळूं दी आनी तांचें जिवीत नंदन जावं दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. कुटुंबाच्या बऱ्या पोना खातीर परगवांत वावुरच्या आमच्या कुटुंबाच्या सांदांक बरी भलायकी दी आनी तांकां सदांच राख आनी सांबाळ म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मागणे आमी करता जेजू क्रिस्ता आमच्या समिया मरी फात आमेन. वसा काणीक वाडूंक पेरंटांय वसा पेरंट्सांय वसा काणीक एक तयार रावा जाल्यार फुडले तक्षण काणीक हाडया. इजमोलचो मोगरची दया करून वॉलंटियर्स दया करून वचून आयताराच्या मिसाचे इजमोलचो मोगर.
दुर्बळे हे जीवी कन्हये ते पोवी कांतीचा नियादा पेल्यात करुणा घे बापा उठवा भेटैता वडमोगा परता नी बदलू क्रिस्ताची कुळसावो घे बापा उठवा भेटैता वडमोगा परता नी बदलू क्रिस्ताची कुळसावो. बाबा भयणीन आमी भेटोवचें बलिदान देवा बापाक मानतत असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नक्या सेवेच्या देवाक सरीसर म्हणून घे. बापा तुजे मुखार तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान ही देणी ओपोवन दिता. जशें व्हड संतोष भोगूंक संवसारांत तुवें तिका फावो केलें तशेंच सर्गींचो अपरिमीत संतोष आपणाक फावो कर म्हूण ती मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचेरी सोवे आसो आमची काळजां उबारूया. आमी थंय सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. वयशमी करूं फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर काडी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या मायमेची किर्ती आनी वाखणी वर्त्या दाबाजान आमी करची कित्या जेजू जालो आमची पास्काची बली. आमचे खातीर तो आपले अर्पण करीत आसा. आमचो शेरोती जावन तुजे मुखार आमची राखण करता. एकदम बली जावन मारलोलो आनी तो मरना पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुझे मोकार. Povit, 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 dălvaraso सर्वेस फोर्तु सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय, सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय जय, सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो
आनी मोळे. हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासूत समर्पवची. तेच परींच्या वाण जातच आणि आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोळे. तुम्ही समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचे हे रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासूत आनी समेस्त मनशां पासून ते वारावतेले. हे म्हज्या उडासाक करात. बाबर तसो गोड परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता. तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटता. तुझ्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता. तुझ्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दीन वचता. जेजूची कुडार रगत सेवतली आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लिओ आमच्या भगवान बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळले बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडजळीत मुखामळो पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुआर मरिये देवाचे माये सांगाते भगवंत जुजे तिसो पती भगवंत दमदूत आनी सर्व काळी तुका मानवाल्यांत ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगात त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा सर्व बंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणेन शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र. तुझे राज आमकां ये. तुझी खोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दीस पडटकच आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुखलेया बक्षिता. तशे आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळमेळ
सर्वेस परासर वायटंतली आमकां निवार दयाकुन्या जिबितान सबसकाय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सुरवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोशान अत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसो तुमचे सवे आसो आमची तोंडां बावुरलीं आसूंक नजो आमची तोंडां परजळून आसचे देखून एकामेकाची तोंडां बरीं कर पडोवया बऱ्यो हांसो दिवया आनी शांती पाठोवया देवाची शेळी संसाराची पाप काढते आमची काकूळ कर देवाची शेळी संसाराची पाप काढते आमची काकूळ शिडी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी हो जावन आसा जेजू क्रिस्त जेजूचीच कूड आनी रगत हें तो जिविता सोंडो आनी सोडवणेची काल्स हातूं वांटो घेवची आमी सुभागी सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळ्ळी Jesu amso sasnik jivita urun pauso kulpa anka divso Somya Jesu ye kulpe deri adunye Somya Jesu ye जीवित नवे करूके सोम्या जेसू ये कुर्पे देनी वाढून ये सोम्या जेसू ये जीवित नवे करूके Jesus
आमचे आत्मे ताणिल्या आमचे आत्मे भुकिल्या जेजू तुका सिंच्या काळजा ओढत रेगा लागून आसा आमचे आत्मे ताणिल्या आमचे आत्मे भुकिल्या जेजू तुका सिंच्या काळजान ओढत रेगान लागून आसा मुझेशी येता तो केदीस मुगे सोना म्हाका सत्मानता तो केदीस तारे सोना जेजू तुझ्या पुत्रा प्रकार जियेच्या शेता आमचे आत्मे ताणिल्या आमचे आत्मे भुकिल्या जेजू तुका सिंच्या काळजान ओढत रेगान लागून आसा मुंडो तुवे मोडलो मासांतो बदललो काळजींतो दागारो रगत सायशे गेलो जिविताचो मुंडो जालो हुसार भेटून दिलो आमचे आत्मे ताणिल्या आमचे आत्मे भुकिल्या जेजू तुका सिंच्या काळजान ओढत रेगान लागून आसा आता आम्ही काल जनता इल्या समिया जेजो गर्गा देव्या तुमचे जावा बर्गाने वगलाब तुका समिया जेसो जेजू आज पयले पोटी तूं म्हज्या काळजांत आयिल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाब तुका सुम्या जेसू तुका सेवचे भाग म्हाका फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाब तुका सुम्या जेसू हुंडी आनी मैना रुपी आज मुझे ते आयले खातीर अर्गानी होगलाब तुका सुम्या जेसू आत्म्या मुजा नवो जीव दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाब तुका सुम्या जेसू आयच्या दिसा काळजांत येवन पवित्र म्हाका केल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाब तुका सुम्या जेसू आमकां दिल्ल्या साबार देण्या खातीर अर्गानी होगलाब तुका सुम्या जेसू बरे डॅडी मम्मी बाय फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाब तुका सुम्या जेसू क्रिस्ती कुटुंबान म्हाका जल्मोंक फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाब तुका सुम्या जेसू आमची कुटुंबां मोगाची आनी मागण्याची मंदिरां केल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाब तुका सुम्या जेसू आमच्या कुटुंबान वतुल्ल्या सर बेसांवा खातीर अर्गानी होगलाब तुका सुम्या जेसू आनी वांत आमकां जगच्या खातीर अर्गानी होगलाब तुका सुम्या जेसू
बरे बरे की दिवंक दुफळ सांबाळल्या खातीर अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू आमकां दिल्ल्या भावात्याच्या देण्या खातीर अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू आमकां अतीन जिणेन सुसुदीत केल्ल्या खातीर अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू क्रिस्ती शिक्षण जडसो आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू क्रिस्ती मावल्या आमच्या ते वृता केल्ल्या खातीर अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू सबरांचो मोग आनी सेवा जाबरा खातीर अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू आमकां आत्मीक मार्गदर्शन जावन धार्मीक भाव भयण फाव केल्ल्या खातीर अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू आमच्या सनाता रावल्या खातीर अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू आमकां बऱ्या शेगुणांनी नाटेल्या खातीर अर्गाने होगलाप तुका सोम्या जेजू मोगाच्या नो वर्त्य संतोषान दादोसकायन वरून उपकारी काळजान म्हजी दोन उतरां तुमचे कडेन उलोवंक हांव खुशी व्हरता. आज आमच्या संतोषाच्या दिसा सर तुमी आमच्या मोगाच्या आपण्याक पावलो दिवन तुमचो मोग हांगासर येवन तुमचो मोग दाखयल्याक हांव तुमकां देव बरें म्हणून म्हणटा. ल्हानपणांतावन जेजू मोरे मुल्य शब्द शिकून जेजूचो मोग करूंक शिकयल्यान आनी मोगान वाडलेले डॅडी मम्मीचो आमी उपकार बावडटा. आनी ऋणी जावन आसा जेजूक आमचे ते स्विकार कुमोक केल्ल्या पदरां पासून धर्मीक बळिनाचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. आनी तांच्या मिसावान तांणी कामांत जैत मागता. हांगासर आयिल्ल्या सर्वांक उपकार बावडटा. आनी आमच्या काळजांत आयिल्लो जेजू आमकां समेस्तांक आशिर्वाद आनी बरोवन दी म्हूण मागता. देव बरें करूंक. आमी प्रार्थुया. बापा तुज्या भुरग्यांची तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पास्काच्या संभ्रमान तुज्या सस्नी मोगाच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरल्याय. तर पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रक्तान आमकां दिसान दीस पोस अविनाशी जिवनपणाक कुडयात्म्या सयत जेजू बराबर आमकां महिमेबोन कर. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. देखून बसा. आदल्या आयताराची इजमो Suka
आनी असो सक्रामेंत तांकां लाभला. आमी बऱ्यो ताळयो पेटया आनी तांकां अभिनंदन पाठोवया. सो भुरग्यांनो कंग्रॅच्युलेशन्स. हांव पळय न्हू तुमकांय कंग्रॅच्युलेशन्स. पूण हांवें एक म्हणटा म्हणचें जें बरें काम देवान सुरू केलां तें शेवटा पावचें. कोणें शेवटा पावोवचें सांगा म्हाका. हांव पळय सांगा कोणें शेवटा पावोवचें तें कोणें. पाद्र्याबार शिश्टान घया तुमी नागी दंबू नागी हां घट्ट तड्यान म्हणा न्ही. तुमची जबाबदारी ती जायते इतलें बरें ट्रेन केला भुरग्यांक कशीं सबी दिसता आंज बुडया बरी पटलून तर एक किस्ती म्हणून जाता. तुमकांय तशें भोगतले. ती सभा ही आत्मीक लौकीक तुमी सांबाळूंक जाय. भुरग्यांक आमी सांगता हांव गावलें भुरग्यांक आहल्यार भुरगीं गावलें मोतीदा तांच्या. पूण तुमीच सिरियस नासल्यार भुरगीं खंय सिरियस आसतलीं. देखून जबाबदारी तुमचे सडीत आसता म्हणलें उडास दवरा. आनीक जे कितें फाटल्या पावणे 6 वर्सां जावन तुमकां हांवें शिस्त शिकयल्या भक्त शिकयल्या आनी सगळ्यांक तुमकां सांगाता दवरला. त्या देखून म्हजी ती आशा तुमी तुमच्या भुरग्यांक सांगाता दवरा कुटुंब सांगाता दवरा. भुरग्यांक बरें शिक्षीत करा बऱ्या फुडारा पावया. ह्या संदर्भाचेर विशेश तरान देव बरें करूं म्हणटा सिस्टर सिल्वियाक आनीक आमच्या फिरगज उपाध्यक्ष आमच्या फिरगजीच्या कार्यदर्शी ज्योती डिसोजाक तांणी मस्त मेहनत काडल्या मस्त कश्ट काडल्यात. फाटल्या 3 हप्त्यांनी निरंतर भुरग्यां फाटल्यान रावून तांकां तरबेती दिवचें सुराबाईचें काम न्ही आनी ताच्या उपरांत तांकां तयार करचें कुमसाराक कुमगाराक शिस्तेन वागोवंक तांकां ही सेवा निरंतरी सेवा तांणी मोगान केल्या समर्पणान केल्या. तांचे ती म्हाका मस्त मोग आसा अभिमान आसा. सगळी ताळयो पेटून तांकां आमी देव बरें करूं म्हूण सांगया. आनी कोणें बरो आसा गेल्या आमी आमच्या तांकी पुरतें आमी केलां. पूण तांणी चड मेहनत काडिल्ली. सगळ्यांक ही देव बरें करूं. पाद्र्यापा घालतात भुरग्यांक मिज्ञामाक आनीक गायन मंडळी आपुरबायन गायन केलां. सगळो संभ्रम आपुरबाय जाला. तांकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना हर एका संभ्रमा उपरांत तुमी जाणात कालमणी पाद्र्याप खावंक आनी पिवंक दिता. कित्याक आतां 1.5 घंटो जालो आमी प्रारंभ करन. तुमकां भूक लागल्या तुमकां तान लागल्या त्या देखून तुमी भायर येता आसतना तुमकां थंय कालें आसतलें चिकन रोल बिसी बिसी चिकन रोल आनीक ज्यूस तुमकां वाडटले फ्रुटी ज्यूस ते खाण घेया आनीक दादोशी खाया पिया घरा येताना व्हरनाकात. हांगा आसल्यांक मात्र आनीक लोक येत आसता आनी एक मिसा 11 वरांचेर. त्या देखून घरा पुरा बोल्सांत घालता आनी पुरा घालून व्हरची संवय बरी न्ही. थोड्यांक संवय आसा जाल्यार तुमकां मापातक जाता म्हणल्यार उडास दवरा. कित्याक तुमकां तुमचो वांटो तुमी खाया पियेया आनी खुशी पावा. दान दिल्ली आसात ह्या प्रमाणे रेनिशा रवी डिसोजा कोसे सोडो 10,000 रुपये. सुमिता जीवन मोंतेरो सांतातो दुसरो 10,000. रियोना रिया डिसोजा ग्वादोलोपे 5,000. रिनोला राकेश आशा डिसोजा इन्फेंट जीसस 5,000. 2,000 दिल्ली जॅनिस शाइनल मोंतेरो सांतातून दुसरो. रेनिशा डिसोजा कोसेस रियान रॉबिन फेरावो सान लुईस पयलो. लिओर एंड्रू मोंतेरो सबॅस्टियन तिसरो. 1,000 रुपये दान दिल्ली शॉन रायन डिसोजा लॉरेन्स वाडो. पॅक्सन सियान डिसोजा वेलंकणी. आली सियान डिसोजा सबॅस्टियन पयलो. जेविटा मारिया डिसोजा फजीर. प्रायन डिसोजा सांतेरेज. निकिता प्रेमा डिसोजा नित्यदार पयलो. स्टिओन रोच फ्रांसीस सावेर पयलो आनी 1,000 रुपया ताका दिल्यात. ॲस्ट्रीन डिसोजा रोझेरियो तिसरो 700. ब्रँडन क्रिस डिसोजा कोसेस 700 आनी 500 दिल्ली एल्डन डेविन डिसोजा सबॅस्टियन पयलो. मेनोरा शाइना कुटिना सांतेरेज. अल्रिना एरल वेग सांपाल दुसरो. वियान डिसो सबॅस्टियन पयलो. रोशनी मोंतेरो सांतेरेज. कसमेस्तांक रास रास देव बरें करूं. धन्यवाद. वॉशरूमाच्या योजना खातीर दान दिलां आयरीन डिसोजा सबॅस्टियन पयलो वाडो 5,000 रुपये. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. खाजर लेखर दान दिलां राकेश डिसोजा भलायकी माय वाडो 10,000 रुपये. तांकां देव बरें करूं आनी परत समेस्तांक देव बरें करूं. दोळसातां 7:37 जाली. आमी आखीर करूंक जाय आनी कोणाची नांव चुकोवन गेल्यार म्हाका बक्षिया. सगळ्यांकी देव बरें करूं. उबे रावा बेसांवा खातीर. ताच्या पयले सिस्टराक आनी बेसांव जावन दी मागीर सिस्टराक आनी ज्योती खाणीक दिता मागीर कोंताचेर बेंतिणीचेर बेसांव मागता. थंयत राव रे थंयत राव. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो.
वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा हालेलुया हालेलुया देवाचे व्हड उपकार हालेलुया हालेलुया कोणता भितर हांगा हाडा सगळींच्या मोगाळ बापा कोंत आनी बेंतीन मागण्याची हातेरां जावन आसात बरी माय मुखांतर मनशा कुळाक ती फावोस जाल्ली कोंत आनी बेंतीन आदी हांव आमच्या मलगड्यांनी कोंता बेंतीन काणकोर मागणें केल्लें आज ह्या भुरग्यांक ही कोंत आनी बेंतीनीच आसतना ताचेर तुजो आशिर्वाद घाल हे कोंत आनी बेंतीन ताका मोगाची जावं दी मागण्याची हातेरां जावं दी हर दिसा कोंताचो तेर्स म्हणूंक तांकां तूं फावो कर ह्या कोंताचें आनी बेंतीनीचें रक्षण तांकां दी सदांच तांकां तूं राख आनी सांबाळ ह्या भुरग्यांक तुजीं भुरगीं जावन मोरये मायची भक्त वाडोवन पवित्र सभेंत पजडीत नेकेत्रां जावंक तुज्या आशिर्वादान ह्या भुरग्यांक तूं बरं आनी त्या खातीर ह्या कोंताचेर बेंतेचो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. देखून बसा शिश्टांक एक बड्डे आनी ज्योती मुखार येवचें तुमकां आमचे मोगाची काणीक आमी दिता आतां तुमी व्हडा आहात पळय तुमकां ती कोंत आनी बेंत सिस्टर तांकां आमी दिजे म्हणना ती घालून रावोन दीत तुमी आवो पळय मुखार येया कोंतां आनी बेंतिन्यो तातूंत एका एका पॅकेट दितात ती सोडया तुमच्या भुरग्यांक तुमी न्हेसया मागीर हांगा सक्कळ उठ्ठोन फोटो काडया जाल्यार करेक्ट वेळ उरता देखून कोणी एक आवो पळय मुखार यो ती तयार करता आसतना आमी आमच्या पात्रोनाचे मागणें म्हणया सा सेबास्तियान तूं म्हाका मोगाचो जावन आसाय म्हज्या काळजांत दिश्ट घालून म्हजी खालती विनंती आय हांव तुजे लागीं एक दीस हेरे घडी उलयतां तुवें म्हज्या कश्टांत आसून म्हाका राखलाय तूं म्हजो हात धर मुखार चलयताय म्हूण हांव पातयेतां तुवें वाट दाखयले कडेन हांव तुजो पाटलाव करतां म्हज्या कश्टाचे दीस पशार करूंक तुजी निरंतर सकत म्हाका दी हांव एक दुबळांत म्हजे कडेन तुका दिवंक कांयच ना म्हज्या मोगाच्या सांत सेबास्तियान तुजे खातीर विनंती आय हांव तुका प्रतिफळ जावन म्हजो मोग आनी भक्तीपण अर्पितां Mamrie curpe brule sme tuje sanata striem sudev semi for jugusi Jesu भाग्यवती मरिया देवाची माया बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे जय क्रिस्ता कांतार म्हणया आतां भुरगीं त्यो तुमच्यो रेजिस्टर आहात पळय त्यो काण घेवन सिस्टर तांकां खंय रावोंक सांगलां ती येवन रावोन दीत आनीक हें कांतार जाल्यार कुठले तुमी व्हडा पुरा भायर वसा आनी ज्यूस आनीक चिकन रोल तुमी खाण घेया जय क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता सोनेच्या कुवारा कालो निवारलेल्या जय जय
जय जय जय क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता सडवाणेच्या कुवारा काळो पाकासो जय 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 क्रिस्ता जीवित दिला जय 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 क्रिस्ता जीवनाचे नवे कर जय 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 क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता सडवाणेच्या कुवारा पातासो निवालेल्या जय 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 क्रिस्ता मगाळभुता सवे अंबार मरिया आशीर्वादिवा भगवंताची गुरुवे निरंकामचे देवा आमच्या दुश्मनले पापाची आणि पुताची पवित्रत्म्याची नवी आमेन या मी सकाळी आणि बाहेर वचून ते ज्यूस आणि पाप्स खाण घेया चिकन रोल उपरांत हांव पळय भुरग्यां सांगाता वचून तुमी खाण घेया सिस्टांक घेयात फोटो काडूंक सिस्टा मुखार येया जी संत